नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. नयांचे 2-1 महिन्या भितर राष्ट्रीय लवाद एनजीओचे धरणा आड एक्टिव्हिजम उदक दर्यान वता ताचे पडिल्ले ना. शिपणावळीक मर्यादित धरणा केंद्र आडावंक शकना, गडकरी उलयलो लोकसभेन. बीजेपी म्हणटा गोयचे हित सांभाळूनच म्हादयच्यो वाटाघाटी. काँग्रेस म्हणटा सगळे चल्ला राजकारण. परिघराचे पत्र गोयाक बादतले. म्हादय बचाव अभियानाक भय. प्रुडंट डिबेट. म्हादय बचाव अभियान जल यात्रेंतल्यान गोयच्या उदकाचेर उणिवेचेर घेतले डाटा. म्हादय केशीन डाटाचो वापर. WID मंत्र्याक ड्राफ्ट उदका धोरणाचेर अभियानाच्यो सुचोवण्यो. नवे वर्साचे नवे सिजनान 70 माकड तापाचे आनी 3 नवे पेशंट. डिसेंबरान मेळ्ळे 2. वाशिना जागृताय मोहीम चालूच. लोकांनी दोंगरार वतना जतनाय घेवची. दोतोरांचो उलो. सरकाराक आशिल्ल्या उद्देगांक धड लायट दिवंक जमना. वेर्णा इस्टेटींतले उद्देग पावर फेल्युअरांनी जर्जर. उद्देग मागता वेगळे पावर स्टेशन. आणि ATK आड FC गोवा मॅच 1-1 ड्रॉ. चौथे ISLान FC गोवाची पहिली ड्रॉ. राज्याचे नयांचे वाद सोडूंक राष्ट्रीय लवाद नेमपाचो विषय 2-1 महिन्यान तडीक लागतलो. उपरांत सगळे उदका लवाद विलीन जातले. धरणां बांदूंक घेतली काय NGO जागे जातात. नयांचे 68% उदक दर्यान वता ताचेर एकलोय आवाज काडिना. उदकाचे वाद सरकार चर्चेन सोडूंक सोदता. मर्यादित शिपणावळीचे धरण प्रकल्प केंद्र सरकार आडावंक शकना. उदका स्त्रोत मंत्री नितीन गडकरीन लोकसभेत स्पष्ट केला. लोकसभेत प्रश्न आशिल्लो छत्तीसगड आणि ओडिशा मजगती महानदीच्या उदकाच्या वादाचो. ओडिशा ट्रिब्युनल मागता. उदका स्त्रोत मंत्रालय म्हणटा पयली चर्चा करून पळोवया. ओडिशाच्या खासदारांक जाप दितना उदका स्त्रोत मंत्री नितीन गडकरीन केंद्राचे आंतरराज्य न्हयाविशीं धोरण स्पष्ट केले. 2000 हेक्टरां मेरेन शिपणावळीचो प्रकल्प आसल्यार केंद्र सरकार खंय राज्यांची धरणां आडावंक शकना. पर नॉन रेनी सीजन में पानी की कमी है, ये ओडिशा की समस्या है और इसलिए भारत सरकार की ओर से हमने ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स लिए हैं जिसको 2 विभागों में विभाजित किया है. एक हिमालयन वैली में जो नदियां निकलती है उनका पानी है और नॉन हिमालयन वैली की जो नदियां उसका पानी है. गोदावरी का पानी 3000 TMC समुद्र में जाता है. नयांचे उदक दर्यात वता ताचेर खंय एकलो NGO उलयना. धरणां बांदपाक केली काय जागे जातात. मैं इस सदन को और इस देश की जनता के सामने एक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं. समुद्र में पानी जा रहा है पूरा 3 उसके लिए एक आदमी लेख नहीं लिखता, एक NGO ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, एक अखबार कोई चर्चा नहीं प्रस्तावित करता, एक टीवी चैनल पर कोई चर्चा नहीं होती. मैडम, बरसात का आया हुआ 68 से 70% पानी समुद्र में जा रहा है, उसको रोकने की कोई चर्चा नहीं होती. और छोटे छोटे डिस्प्यूट के लिए 2 राज्य, अपना देश एक है. हम सब मिलकर विकास करना है. सबका साथ और सबका विकास हमारा मंत्र है. उदकाचे वाद खंय पयली चर्चेन सोडोवपाचे यत्न जावंक जाय. तोडगो बेगीन येता. ना जाल्यार सुप्रीम कोर्ट आनी ट्रिब्युनल आसाच. ट्रिब्युनलात निकालाक वर्सां वतात. पर मैं आपको एक बात कहूंगा कि मेरे पास रिकॉर्ड है कि 28 साल 30 साल ट्रिब्यूनल के निर्णय नहीं हुए. और जब मैं आपको कह रहा हूं कि मैं मंत्री बनने के बाद 2 महीने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पुराना झगड़ा खत्म हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात का झगड़ा खत्म हुआ, मैं उड़ीसा और आपका भी छत्तीसगढ़ का झगड़ा खत्म करने के लिए आप मेरे साथ आइए. अगर मेरे साथ भी नहीं हुआ तो फिर ट्रिब्यूनल में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए. आपको कोई सब अधिकार है. पर जो बातचीत से अगर 2 राज्यों के बीच का सवाल सुलझाया जा सकता है और आपको पानी मिल सकता है, जितना चाहिए उतना मिल सकता है, तो क्यों आप इसके लिए विवाद के लिए आगे जा रहे हो. राज्यांच्या न्हयांचे वाद सोडोवंक राष्ट्रीय लवाद नेमपाचो विषय फुडल्या 2-1 महिन्यान तडीक लागतलो. उपरांत सगळे उदका लवाद तातूंत विलीन जातले. रही बात मैडम ट्रिब्यूनल की, ये बात सही है कि अगर आप चाहते दोनों का विवाद अगर छुटता नहीं तो दोनों का अधिकार है. ट्रिब्यूनल बनने में कोई अड़चन नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं. केवल हमने बीच में ऐसा एक निर्णय लिया है कि एक स्टेट के लिए अलग ट्रिब्यूनल बनाने के बजाय
पूरे स्टेट के डिस्प्यूट के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए और एक ट्रिब्यूनल बनाने की प्रोसेस हुई। उसका एक्ट के लिए यहाँ पार्लियामेंट में प्रस्ताव आया था, बाद में जॉइंट सिलेक्शन कमेटी बनी, उनके रिकमेंडेशंस आए, फिर वो लॉ मिनिस्ट्री के पास अभी है और उसको कानून बना रहे हैं। अगर ये मैं आज भी बनाऊंगा तो वो कानून के मुताबिक ऐसा होगा कि ऐसे बनाए हुए सब ट्रिब्यूनल उसमें विलीन हो जाएंगे। तो बनाने के बाद में और उसका काम शुरू होने तक 2-4-3 महीने में ये शायद आगे आ जाएगा। तो इसलिए हम रुके थे कि उसी में इसका ये देंगे, हमें कोई अड़चन नहीं है। आप आग्रह करेंगे तो फॉर्मेलिटी इसकी भी करने में कोई तकलीफ नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं, हम कोई आपके विरोध में नहीं है। बाकीच्या नयांप्रमाण म्हादईचें उदक दर्यांत वता ते आडावंक गोंयान जमनीर आतां मेरेन कांयच उबें केल्लें ना। होय विशय फुडें कर्नाटकांतली बीजेपीच काडपाक शकता। गोंय आनी कर्नाटक महाराष्ट्रांतले शिमे वाठारांत मेळून उदकाची गरज 145 TMC। म्हादय बेजिनांत उदक आसा 115 TMC। पिवपा उदका पुरवण प्रकल्प आनी शिंपणावळी थोडे पंप करतात ते सोडल्यार उरिल्ले चल्ले दर्यांत। म्हादईच्या उदका लवादाक ऑगस्ट मेरेन मुजतवाड दिल्ली आसा। तो मेरेन निकाल लागलो ना आनी मजगतीं मायांत कर्नाटकांत बीजेपीचे सरकार आयल्यार वारे खंयच्याच दिशेन व्हांवत सांगूं नजो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। म्हादयचेर मुख्यमंत्री पर्रीकरान येडियुरप्पाक पत्र बरयलां ते खंय वैयक्तीक स्तराचेर। बीजेपीचे डिफेन्स काँग्रेस म्हणटा पत्र वैयक्तीक बरयला जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या लेटरहेडाचेर कित्याक? प्रुडंटाच्या डिबेटीन विशय आयलो। कर्नाटका कडेन आतां चर्चा करपाची कसलीच गरज ना। सीएमान आपल्याक आपोवन व्हेल्लो तेन्ना आपणे सगळ्यो गजाली स्पश्ट केल्ल्यो म्हूण म्हादय बचाव अभियानाचे राजेंद्र केरकरान डिबेटीन क्लियर केले। जे हांव सांगू सोदता की तेंच्यांनी जे सांगले विदाउट डिस्कसिंग हे पर्सनल लेटर दिला जे सामके चुकीचे आसा आणि ही चूक आमच्या मुखेलमंत्र्यान मान्य करची पडटली। कित्याक तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे असेंब्ली जाली 13 डिसेंबर ते 18 डिसेंबर। लेटराचो हो प्रकार जालो तो 21 तारखेर आणि त्या 21 तारखेच्या लेटरार आमचो सीएम बरयता की तुझे आपणाक लेटर 20 तारखेर मेवळे आणि तो एका दिसान कितलो फास्ट आमचो मुखेलमंत्री कितले फास्ट डिसिजन 20 तारखेर त्याचे लेटर येता 21 तारखेर विदाउट डिस्कसिंग विथ पार्टी विदाउट डिस्कसिंग विथ MLAs विदाउट डिस्कसिंग विथ NGOs विदाउट डिस्कसिंग विथ म्हादय बचाव अभियान तू डायरेक्ट लेटर दिता आणि गोंय हे सारखे आणि ते बी मता खातीर। The only person who discussed that letter with is Rajan. You are here. So what was your discussion on that morning? म्हाका जेन्ना फोन येयलो तेन्ना हांव सदांच कोणी आपल्या उपरांत वचपाची म्हजी तयारी आसता। हांव जेन्ना गेलो तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी सांगले पत्राचो म्हाका कितें सांगूंक ना, फक्त अशें जर जालें जाल्यार कितें जावंक शकता अशे प्रश्न विचारले। त्या वेळार हांवें म्हटलें तुमी मेकॅनिझम कसलो वापरतले उदक व्हरपा खातीर? तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी सांगलें की आमी पंपिंग करपाक तांकां दिताले। पंपिंग करून मॉनिटरींग कोण करतालो आनी मॉनिटरींग आयज पर्यंत तशें जाल्लें ना म्हणून सांगलें। मागीर तुमीच म्हटलें तुमच्याच सरकारान ठराव घेतलेलो की वॉटर डेफिशिएंसी आनी तुमी आतां मान्य करता की तांकां ड्रिंकींग वॉटर नीड फुलफील करपाक दिता म्हणून। हे बरोबर ना म्हणून सांगलें। हे विशय आसा ते विशय हांवें स्पश्टपणान मुख्यमंत्र्याक सांगलेले आसा आणि खंयच्याय प्रधानमंत्र्यान सुद्दां फाल्यां म्हाका आपोवन येलो जाल्यार हेच विशय हांव सांगतालो, कारण म्हाज्या राज्याचें अस्तित्व म्हाका महत्वाचें आसता। पॉलिटिक्स ह्या राजकारणाच्या मतां खातीर जावचें न्ही आम्ही म्हणटा तशेंच। कारण एकदां कितें आसा तो हें तें ड्रिंकिंग बाण तो सुटलो न्ही तो परत हाडपाक मेळना। ड्रिंकिंग वॉटर लेटर जे दिला ते हांव अजूनही म्हणटा चीफ मिनिस्टरान येडियुरप्पाक दिला, गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट दिवंक ना। हांव ते मान्य करिना की जे लेटर जे दिला हे लेटर जे दिला एनी इफेक्ट हे लेटर दिला ते इन द ट्रिब्युनल ना विल हॅव एनी इफेक्ट इन द ट्रिब्युनल। What discussion will take place after this election between Goa government and Karnataka government will have to be discussed along with people like Mr. Kerkar who has knowledge on this subject. त्यांच्यानी खूप काम कंप्लीट केल्लें आसा त्यांच्यानी कर्नाटकात आणि ट्रिब्युनल कसलो डिसिजन दीत त्याची गॅरंटी ना न्ही, कोणाक खबर आसा कितें जातलें तें। म्हणून ट्रिब्युनलान सुद्दां स्वता सजेस्ट केला की दोनूय राज्यांनी भायल्यान बसवून तो चर्चेन विशय सोडो येता म्हणून। तुम्ही म्हणटा चर्चा नाकाच म्हणटा? अजिबात ह्या प्रश्नाचेर चर्चा आता ह्या वेळार करपाची गरज ना। ट्रिब्युनलान जे सांगला ते ऑफ द रिकॉर्ड सांगूंक ना। आपल्या एक खंयच्याच व्यवहारान तेंच्यांनी नमूद केले ना की तिन्ही राज्यां बसोवन हेचेर निर्णय घेया म्हणून। कारण तशें जर असलें जाल्यार ट्रायब्युनला कडेन कित्याक वचपाक जाय? 2010 वचपाची गरज नासली। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।